सगळे सृष्टी संगी तू म्हण सर्वेस वर्धनी वर्णोगम छान जायना पदवी तुझी वरती खुशी गाव तुझी कीर्ती प्रणम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा देवा आमच्या काकुळदारा उतरान तुझ्या आमकां जिविता वाढाकय जेवणात सर्गीच्या दिगटा काळजानी सर्वांच्या मोगा उसो भेटय कुर्बेन तुझे निनेट प्रणम तुका सोमिया मुगल बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता तशेंच नातालां फेस्ताचे संभ्रमाचे शुभाशय पाठयता ह्या वक्ता आज आमी भगवन कुटुंबाची दबाजीक परब आचरण करच्या वक्ता इमेसाचें बलिदान आमच्या कुटुंबा खातीर विशेश करून भेटोवया कुटुंबाचें वीत मोगाचें सुखाचें संतोशाचें समृद्धीचें जावंक विशेष करून देवाचो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया हे संदर्भार जल्मदिसाकर गांवांत विस्पटयता प्रायडन वास मिलार मायवाडो ताच्या इरेदेवसोत विशेष करून संदर्भार मागया तशेंच शिल्पाक बरी भलायकी मेळच्या इरेदेवसोत विशेष करून मिसाचें बलिदान भेटयता अश्विन डिकून आनी कुटाम वेलंकनी वडो हे सर्व इरेदेवसोत मागया आमा समेस्तां बसोत मागया जे कोण मागतान बसयला तसो उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आज आमी दोन प्रमुख संगती संभ्रमान आचरण करूं काळजा मनाच्या संतोष भरीत बोगण्यांनी एक कुटुंब जावन सांगाता जमल्या पयल्यान मोग एकवट आनी बवर्तक परिपूर्ण आदर्श जावन आसच्या नाजरेच्या भगवंत कुटुंबाक मानकन फेस्त संभ्रमता भगवंत कुटुंबान जेजू मोरी आनी जुजेतय देवाच्या कुशेतय गुंड रंबलेली कुटुंबाची सोबाय आमकां पळोवंक मेळटा हे कुटुंब आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक बुन्याद आनी प्रेरण दुसऱ्यान आमच्या दियेसीजींत देवाची कृपा जोडूंक सामान्य जुबले वर्स 2025 आनी आमच्या कुटुंबाचे जुबले वर्स उक्तावण करतना भरोशेची यात्रिका जावन फुडें सोमकोवंक भगवंत कुटुंबाचें मार्गदर्शन आनी ससाय मागता हे जुबलेवाचें वर्स आमच्या पवित्र सभेक आमच्या समुदायाक आनी आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादाचें आनी कृपेचें वर्स जावं म्हूण ह्या बलिदाना वेळी मागया मगळ भाव भयणीनो हें वर्स पापा साहेबान जुबलेवाचें वर्स म्हणून
आदल्या क्रिसमसाच्या राती 26 तारीखेर सांपेद्रूच्या बाजिलिकाचें दार उक्तावण करच्या मारिफात उक्तें करच्या मारिफात हो एक जिबले वसो संभ्रम हांगासर अंपुवी सभेंत ह्या वर्सा तो आरंभ केला. अशें आसतना आज आमी भगवंत कुटुंबाची परब आचरण करता. कुटुंब देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या कुटुंबांत आमी जियेतना नजरेताच्या भगवंत कुटुंबाची आदर्श घेवन आमची कुटुंबी ह्या कुटुंबा सारकें मोगाचें मैपासाचें आनी समृद्धेचें करच्याक देवाचो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. हे घडी बोर थोडे दांपया. आमी कुटुंबांत येतना थोडे पोटी देवाचें उतर आयकूंक देवाचें उतर वाचूंक देवाचें उतर प्रगट करूंक सुकून पडल्या. समेलकचें बक्षणें मागया. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. जेजून बापातान आमकां दिल्लो तो मोग कुटुंबांत एकामेका वांटूंक आमी फाटीं सरल्या. आमी रागीश जाल्या गर्वी जाल्या मसरी जाल्या आनी एकामेकाच्या नासमाधाना कारण जाल्ल्या आसा. समेलकचें बक्षणें मागया आनी सांगता आमच्या कुटुंबाच्या सन्याची बक्षणें मागया. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. तुजो करता तशें तुज्या पेल्या समोर कर म्हणजे जेजून आमकां उपादेश दिला. पण ह्या उपादेशा खाल जीव फाटीं सरल्या. आमी मसरी रागेश्ट गरवी जावन एकामेकाच्या दुखाक बेजाऱ्याक ना कारण जाल्लें आसा. समेलकचें बक्षणें मागया. एकामेकाचें बक्षणें मागया. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. देवा उजळील आनी शांती तुझ्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती
देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक घडी बरदोळे तांपया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या ससन्या खातीर विशेष करून मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं आमकां शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावंक आनी तांकां मना लेखूंक मोन दी. हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. वेळ पावताच हान्ना गर्भेत जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका सर्वेसपरा कडेन मागून घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबा सवें सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हान्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पानो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतली. ताचो पानो सोडयतस तिणें आपणा सवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा फीट, एक सामड्या पोतेंबर दाका सोरो घेवन ताका शिलो सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हान्नान म्हळें सायबा तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर. देवाचे वोडकार. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोगमय पास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावून म्हजो आत्मो लालेता अत्रेता. सगळो म्हजो जीवन देवाची होगळी गाता. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसा. तुका सादार करून घेतलो मनीस कितलो भागी. तुजे मंदीर चडपाची आशा
ताच्या काळजांत बसता. तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले भागी. सा पावलून कोलेसेगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणाप्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हें शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरूं आसो. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताजे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतीक तुमी काळजया. सोम्या तें तुमकां तें सहजल्लें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलय नाकात. भुरग्यांनो, सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हें सोम्या करेन्स मानता. बापयानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडय नाकात आनी तीं बिजूट जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतर. देवाचे मोडकार. तुझ्या पुताची उतरां चितान आयकून आमची काळजां उगड सर्वेस पुरा. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बघे लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शांचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार सावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. ही ताची माय बाप नेणार जाली. तो पळयणाऱ्याच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमा फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तांकां देवळांत तो मेळ्ळो. शिकोणदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकले समेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मेत पावले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंतिदुकान तुका सोदून आसले. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात. ताणें उलयल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो कालसावन जियेलो, पूण ताचे माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो सावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर.
वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तशेंच माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या भक्तिकांनो, आज आमची मंगळूरची पवित्र सभा बाबसाहेबान क्रिसमसाच्या राती उक्तावण केल्लें जुबलेवाचें वर्स अधिकृत रितीन उक्तावण करता. 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स आनी हें वर्स बाबासाहेबान क्रिसमसाच्या राती सांत पेद्रूच्या बाजिलिकाचें मुखलें दार उक्तें करून उद्घाटन केलें. आनी आमच्या देशीयेंत आज आमी सुरवेर कुर्सासो पुरसांव कडनो हांगासर हें जुबलेवाचें वर्स उक्तावण केलें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा संदेश असो आसा, बरवर्साची यात्रिका आमी बरवर्साचें कुटाम बांदया, बरवसो आमकां केदींकच निराशी करिना. मरी आनी सुसे ह्या पवित्र कुटुंबाची बरवर्साची हातेरां आनी जेजूस जावन आसा आमचो बरवसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटाम म्हणटा आसतना आमकां मतेक कितें पुराय येता? कुटाम म्हणटा आसतना कितें पुराय येता? आवय बापय, भुरगीं, वडिलां, आबू, व्हडली माय, बाप्पू, मावशी, पेटो, माजर, दुकोर पुराय येता गी? ती बरें कुटुंबां संदे गी? कुटाम म्हळ्यार एक बापय, एक आवय आनी तांची भुरगीं, तें सांगात मेळून एक कुटुंब जाता न्ही गे? तांचे मेळून एक कुटुंब जाता. आनी अशें कुटुंब समाजाचें उगम. कुटुंबां सांगाता मेळून कितें जाता? समाज जाता. समाज सांगाता मेळून कितें जाता? राष्ट्र जाता. पळया न्ही गे? कुटुंबां सांगाता मेळून वाडो जाता, वाडो सांगाता मेळून फिरगत जाता, फिरगत सांगाता मेळून वाराडो जाता, वाराडो सांगाता मेळून देश जाता, देश सांगाता मेळून आख्खी पवित्र सभा जाता. देखून मनीस तो समाज जिवी वय की? मनीस एकलो रावंक अशें येता? अशें येता? बिलकुल अशें ना. मनीस समाज जिवी, तो हेरां सांगाता बरसून जिवंक अशें येता. मनीस जर एकलो जियेलो जाल्यार तो संतोशान जिवंक साध्य आसा? ना. तो रडकुरो जाता, तो कंतिश्ट जाता, तो डिप्रेस्ड जाता. कळ्ळें गी? देखून मनीस एक सुरो रावचें बरें न्ही. देखून उत्पत्ती पुस्तकांतच आदाम एक सुरो आसलें कोणा बरें दिसोना? देवाक बरें दिसोना. पळया मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही म्हणून देवाकच बगुल्लें. कित्याक मनीस तो संघ जिवी, तो समाज जिवी आनी हो समाजांत कुटुंबांत जिवंक अशें येता. देखून तो ताचेंच म्हणलें कुटुंब बांदता. पती, पतीन आनी भुरगीं मेळोन कुटुंब जाता. वय गी? वय की न्ही? ह्या कुटुंबांत कशें आमी जिवंक जाय न्ही गे? आदल्या कुटुंबाक आमी गेलो जाल्यार न्ही गे, आमच्या ल्हानपणाच्या कुटुंबाक आमी गेलो जाल्यार एक घर, एका घरांत कितलीं कुटुंबां आसतालीं? 2-3 कुटुंबां आसतालीं. जॉयंट फॅमिलीज म्हणटा. कळ्ळें? एका भुरग्या, एका बापायक 6 जाण पूत आसा जाल्यार 6 जाण पुतांची कुटुंबां तांदूंत आसतालीं. कळ्ळें? व्हडलें नळ्यांचें घर जालें जाल्यार एक कूड एका कुटुंबाक, एक कूड आनी एक कुटुंबाक, आनी एक कूड आनी एका पुताक, आनी एक कूड आनी एका पुताक, 4 पुतांक 4 कुडां आनी तांचे बायल भुरगीं त्या कुडांत
पूण मागणी करूंक आलतारीच्या कुडां सगळ्यां सांगाता मेळटली. माय आनी मांव आसताली न्ही, माय आनी मांव आसताली आनी ती सपरेट कुडांत आनी तांणी सांगलें बरी जायचे सगळीं माय आनी मांव. देखून रांदचें सगळ्यांनी एकच रांदचें कूड, जेवचें एकच, कळ्ळें गे, जेवचें एकच. आनी आंबोरी शिकोवची कोणें? मांवान आंबोरी शिकोवची न्ही गे. आनी कोणाचें चलतालें घरांत? मांवाचें चलतालें. मांव नातल्यार माय, कळ्ळें गे. पुतांचें कांय चलनातलें, जॉयंट फॅमिली न्ही गे. घरच्या कपाटाची चावी कोणाडे आसताली? मांवाच्या पेंगटाक तुमकुळोन आसताली. अशें ते शिरकयतालो तो, कळ्ळें गे. सोडली नात ती केदां काडची गो तें निमाणें नाणयतना काडची कातरीन, तें ती सोडना तो. आनी सुनेन आनी पुरा कुळारा वचोचें जाल्यार कोण हाडी सारचें? कोणाडे? मांवा कडेन वचोंक बी येतालीं. कोणाडे सांगचें? घोवा कडेन सांगचें. हाडे म्हाका पळोवंक म्हाका ना, हांव सांगिना, तूं तर सांग. हांव सांगिना. मागीर तिणें लोवन माय कळ्ळें. कुळारा वचोचें आसलें. कुळारा इतलें बात लुवोंक आसा? कुळारा म्हाका गोतूना. येजमानाडे सर, येजमानाडे. ती नांव काडनातली. कोणाचें? न्हवऱ्याचें पुरा नांव काडूंक ना, कळ्ळें गे. तांणी पुरा कशें मान दिवंक आसलो न्ही गे. न्हवऱ्याक आयकलें, आयकलें. शेजारचो म्हणटालो आयकलें आयकलें म्हूण. शेजारचो आयकलें पळया न्ही गे. खंय गेलोय आतां? आतां नांवान न्ही, आनी कितें दुसऱ्याच नांवान आपयतात. एकलो म्हणटा, एकली म्हणटा एका घरा गेले, वाट्टे वाट्टे. वाट्टे? म्हणलें वाट्टे म्हळ्यार घालें. वाळटी, वाळटी वाट्टे म्हणच्यानी भणे जाल्यार वाटली म्हणनात. पळया आतां गो बायले मदें तसलो एक अभिमानाची संगत थोडे फावटी दिसून येना, नांवान तापोवचें. पयलें आपयनातली न्ही गे, वय गे न्ही. कित्याक म्हळ्यार तो मान अभिमान आसलो. देखून आयकलें खंय गेलोय म्हणटाले. आनी ही सुनो आनी आसात पळय, सुनो जावं आनी पुरा ते माय मावाक पुरा हांगे थंय ये म्हणनातली. कसो आसाय म्हणटा, तुमी कशे आहात? तुमी हांगे या, तुमी हांगा बसा न्ही गे. बाब्यानो, देरानो, किंगे नंड्यानो, पळय अशें मान गौरव दिवन उलयताली न्ही गे. वय गे न्ही. थोडीं आसतात सांगतालीं. पळया अशें. आनी ह्या सुनेक कुळारा वचोचें जाल्यार मावा लागीं कशें येचें? मावा लागीं बोर मंडे करनेचें गे. केस पुरा काडनेचें गे. कशें येचें? माथ्याक पालो घाल ना मावानो, मावानो. न्ही कुळारा वचोचें आसलें. खंय? कुळारा. कित्या? न्ही घरा मुंबयतान भाव आयला. मतें भाव आयला काल जावंक बात कोण लुंता? तुजो बाप येयलून ते म्हणटात. एकूच बोटी न्ही. वचोन येता जालें, वचोन येताय. हें नाका थंयच राव, हें नाका थंयच राव. वचोंक जाताय? परमिशन मेळ्ळें ना. मागीर रोडून तूं बातलुवचें भावाक चिंतून चिंतून. हें बातलुवताना कोयती लागची भावाक चिंतून चिंतून. पळय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो. पूण जाल्यारय कुटुंब सोडून वचनातली, कळ्ळें. घर सोडून वचनातली. एक घर आनी घराणें म्हणलो अभिमान आसलो. अभिमान आसलो. कुटुंब म्हणलें एक अभिमान आसलो. आनी पयल्याच्या कुटुंबांत पळया दुबळीका आसली. खावंक जेवंक नातलें, करंट नातलो, नळ्यांचीं घरां, सिमीट नातली न्ही गे. व्हडल्यो व्हडल्यो सवलतो नातल्यो जाल्यारय शिस्त आसली. शिस्त. आंबोरेची गांठ जाली म्हणटाना आंबोरी म्हणो जाय, तेर्स म्हणो जाय. सांगाता सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು मेळोन जेबीसय. सांगाता ಒಟ್ಟು मेळोन सगळ्यांनी न्हिदोंगेचें, बसोंक ना. पळया एक. पूण आतांची कुटुंबां पळयलीं जाल्यार आतांच्या कुटुंबांत एकामेका उलोवंक वेळ ना न्ही गे. दादलो एका वेळार जेवता आनी पतीन एका वेळार जेवता.
भुरगीं तांचे इतल्या जेवतात, तांचे इतल्या न्हातात, तांचे इतल्या आमोरी म्हणटात, ती तांचे इतल्या ही आमचे इतल्याक, तांचे इतल्या उठतात. सकाळीची मागणी ना, सांजेची मागणी सांगाता ना, सांगाता उलोवचें ना, सांगाता जेवचें ना, सांगाता आसचें ना. थोडे फावटी कितें जाता, कुटुंबाच्या सान्या एकामेका दिवंक वेळच ना. आनी आतां मोबायल आयल्या उपरांत जालें. पयलें टी व्ही म्हण आहली न्ही गे, पयलें टी व्ही, पयलें कलर ब्लॅक एंड व्हायट टी व्ही, मागीर डूम टी व्ही, कलर टी व्ही, मागीर फ्लॅट टी व्ही, मागीर LED टी व्ही, मागीर LCD टी व्ही पुरो आयली. आतां पुरो स्मार्ट टी व्ही आयल्यात, पूण टी व्ही कोणाक नाकात. आतां कितें आसा, स्मार्ट फोनां आसात. हर एकली डायनिंगार जेवंक बसतना बापूय ताच्या फोनार, कळ्ळें, बायल ताच्या आवय ताच्या फोनार, पूत ताच्या फोनार, धूव ताच्या फोनार. सगळ्या घरांत कितलें शांत समाधान कोत्ताय. सगळ्यांनी चिंतीचे एग्जामाक पुरा सिकते आसात म्हूण, सगळ्यांनी चिंतीचे एग्जामाक पुरा सिकते आसात म्हूण, पूण काले करते आसात मोबायलार गिश्टून आसतात. समजलें. आनी मुखार मुखार बसून आसात. बायलेन गोवाक धाडचें, गुड मॉर्निंग डियर, हाव आर यू, कळ्ळें. आनी बायलेन मेसेज पळोवची, गुड मॉर्निंग डियर, आय एम फायन, हाव आर यू. 3 तासात, पूण जाल्यार तोंडांत विशय करनात. कळ्ळें गे. आनी कोणें धाडिल्ली मेसेज ताका धाडची. कळ्ळें गे. पूत आसा थंय, तो मम्मीक विश यू हॅपी मदर्स डे मम्मी म्हूण धाडटा मेसेज. 3 तासां विश करना, फुटलून धरना. कितें फायदो. देखून कुटुंबा जिवितांत कितें गरजेचें, कुटुंबाच्या जिवितांत कुटुंबांत सांगाता आसचें, सांगाता रावचें, सांगाता आसचें, सांगाता जेवचें, सांगाता रडचें, हें सगळें कुटुंबाचें जिवीत. पूण तें करूंक आमकां फुरसत ना. आयतार असो एक दीस आसो, आतां सगळीं कामां वयतात, दिसकाला वयतात, वेळ मेळना. आयतार असो एक दीस आसो, थोडे फावटी तोय गरजेन जाता, मागीर काही वेळ आसा. एक तें. दुसरें, त्या दिसांनी काजार आसात, सोबणां आसात, फंक्शनां आसात, वेळ ना. सगळीं गेलीं, पुरा सण जावन येवन न्हिदलीं, रावलीं. एकामेका उलोवंक, एकामेकाचें सूख दूख आयकोवंक वेळ ना. भुरग्यांक पटलून धरूंक बापायक फुरसत ना, आवय फुरसत ना. आवय भुरग्यांनी आवयचें बेसांव मागोवंक तांकां फुरसत ना. हेणें देवाचीं बेसांवां नात, एकामेकाचो मोग ना, एकामेकाचो सहकार ना. अशें कुटुंबांत एका रितीचें वातावरण तें सारकें आसना. देखून कुटुंबांत थोडे फावटी कितें जाता, राग येता. घोवान उलयल्यार कोणा राग येता, बायलेक राग येता. करेक्ट म्हळें तुवें. बायलेन उलयल्यार थोडे फावटी कोणाक जायना, घोवाक जायना. भुरग्यांनी उलयल्यार थोडे फावटी आवय जायना, आवयन उलयल्यार थोडे फावटी भुरग्यांक जायना. न्ही कितें म्हळ्यार समतोल ना थंय. आनी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबांत नासमाधान, कुटुंबांत फुटू, हें सगळें उदेंवन येता. देखून पळया, नजरेताचें बगेवन कुटुंब हर एका कुटुंबाक आदर्श. नजरेताचें बगेवन कुटुंब हर एका कुटुंबाक आदर्श. नजरेताच्या बगेवन कुटुंबांत कोण पुरो आसलीं, जेजू मरी जुझे, जेजू मरी जुझे. पळया, जुझे एक सुतारी, थंयसर आसा पिक्चरान. पळया, जुझे एक सुतारी, कश्टी वावटी मनीस. पळया, ताणें ताची जबाबदारी चुकली की. कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार जबाबदारेचें जिवीत, वट्रासी जिवीत न्ही. कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार जबाबदारी. बापायक ताचीच म्हणली जबाबदारी आसा, पतीन असो सांबाळ करचो, भुरग्यां बळाची देख करची, भुरग्यां बळाचो सांबाळ करचो. आनी ही जबाबदारी एका पतीची, एका दादल्याची. एका स्त्रियेची जबाबदारी एक पतीन जावन, एक आवय जावन कुटुंबाक सांबाळची जबाबदारी एका स्त्रियेची. पळय हांगासर जुझे तो एक जबाबदारेचो नितीवंत मनीस. ह्या जबाबदारेच्या नितीवंत मनशान कितें केलें, मुरयेचो सांबाळ केलो. पळया, मुरयेक अवमान हाडूंक, आपाक किर्त हाडूंक ताणें सोडलें सोडूं ना. पळया, मरी कोणाचोय दादल्याचो संबंध नासतना, काजर जायनासतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन गर्भेस्त जाली. तिच्या विशयान जायते नाका जाल्ले उलयले, शी थू थू म्हणाले. लोक कितें म्हणून दी, संवसार कितेंय म्हणून दी, तूं मुजें आनी तूं कशें गर्भेस्त जालाय म्हूण म्हाका कळीत आसा. देखून हांव तुका अपमान करिना, हांव तुका सांडून घालिना, तूं म्हजी पतीण म्हणून. पळया कशें मानान आनी अभिमानान
ह्या मुरयेची जतन करता पळया वय की न्ही. प्रसूतपणाचे दीस आयिल्ल्या वेळार तो मुरये सांगाता आसून खंयच्याय कोणेय कुमा करूं ना, कोणेय आदार दिवं ना, खुद्द जुजेनस तिचे प्रत्युसपणाचे गोडयो सांबाळले वय की न्ही. हां ताणेंत तिका बाळांत केलें पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ताणें सोडून घालूं ना. आं हेरोदरायन बाळका जेजूक जिवेशी मारचें फर्माण दिता आसतना पळया आं जुजे बियान पळोवन दावूं ना बायल्याक आनी भुरग्याक घेवन तांकां गडवाच्या पाठीर बसोवन आपूण सोलोन इजिप्ताक वेता इजिप्तान आनी थंयसर हेरोदराय मेल्ली खबर मेळ्ळ्या उपरांत तो नजरेताक येता आनी नजरेतान वस्ती करता. म्हणजे बघाच्या भाव भयणीनो तो पळापळ घेना. ताची जबाबदारी कितें आसा तें तो पाळटा, तें तो सांबाळटा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज हर एकल्या दादल्यान ही जबाबदारी पाळूंक आसा. आपल्या बायलेचो मान आनी गौरव राखचें, आपल्या भुरग्यांचें जिवीत सांबाळची जबाबदारी एका बापायक आसा, एका पतीक आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो नजरेताक आयल्या उपरांत कश्टांचे सुताराचें काम करन ताणें पोट भरलें, आपल्या कुटुंबां पोसलें. तेणें भोंवोन वा आमाल पियोन मार्गार पडोवन ताणें ताच्या भुरग्याचो वा बायलेचो सांबाळ करूंक ना. बगार कश्टांचे सुताराचें काम करन ताणें बायले भुरग्यांक मानान आनी गौरवान पोसलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो पवित्र कुटुंबाचो भाग्यवंत बापय कशें आमी मानून घेता. आज जायते जादले आसात जबाबदारेंची येतात, पतीनी सोमोग करतात, भुरग्यां सोमोग करतात, कश्ट वावंट काडून कुटुंब बांदून हाडटात, तांकां सलाम. कांय थोडे आसात जबाबदारी पाळिनात, हेणें तांकां रात उजवाडचे भितर ग्रेस्त जाय देखून ऑनलायनीर रम्मी खेळचें, जुगारी खेळचें, बेट्ट मारचें आनी पयशे उगडावचे. 1,80,000 सांबाळ आसा जाल्यार ताचे लागीं म्हयनो जाताना पयशे नात. बायले लागचे पयशे ताणें दिसपडटा ताचे खर्चाक काणगेचे पडटात. तसले आसात जाय पुरते येणे तेणें जुगारी आनी बॅटींग करन रीण करन बायलेच्या आंगाक अंदर आसलें स्वर तांणी विकलेलें आसा. घर जागोय आडोत घाल्लो आसा, घरी आडोत घाल्लें आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायते जण कितें जबाबदारी म्हूण लेखी नासतना मेळ्ळेल्या दुडवांतलो आमाल पियोन मार्गार पडोवन येणे तेणें पडोवन आपलें जिवीत वगडावन कुटुंबाक नालिसाय हाडचे दादली मस्तो आसात. असल्यांक सांजुजे म्हणटा तुमकां लग्नाचें जिवीत दिलां देवान, हें भाग्यवंतपणाचें जिवीत तें तुमी भाग्यवंतपणी सरूंक जाय. ना तर ह्या जिविताक तूं ना फावो देखून ना फावो जाल्लें जिवीत जियोंक फुडें सरचें न्हय. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मरी आसा आवय, एक आवय कशें एक पतीन कशें जुजेक विश्वासी रावून जुजेक काल जावन ती जियेली, मनान जुजेक तिणें लेखलो आनी मात्रणी पुता जेजूक वर्त्या मोगान सांबाळलो. एक बरी शेगुणाची आवय, एक बरी देखी बरीत पतीन जावन ती जियेली. तिच्या हातान दिल्ली ती जबाबदारी तिणें बऱ्यान पडली. हेणें तेणें आपल्या कुटुंबाक पतीक आपल्या भुरग्याक सोडनो, हेणें तेणें ती भोवंक गेली ना. आपल्या भुरग्याक दुसऱ्याच्या हातान दवरन आपूण ती हेणें तेणें खंय गेली ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जायत्यो आवय आसात भुरग्यां खातीर, पती खातीर, कुटुंबा खातीर मस्त कश्ट काडटात, वावंट काडटात, मेहनत काडटात. एकसुरी परगांवांत रावून थंयसर गुलामपणाचें काम करन म्हणलें बरी कुटुंबाक ती पोसतात, कुटुंब उदरगतेच्या पावंडाक हाडचें प्रयत्न करतात. जायत्यो स्त्रियो आसात दादल्याच्या त्या बलिश्ट मुठी भितर अडचोन आसात तरी रुदान करून तरी एक पतीन जावन एक आवय जावन कुटुंब सांबाळन आसात. जायत्यो जण स्त्रियो पतीन आसात भुरग्यांचे कठोर उतरां, कठोर मार खावनी ती आज त्या कुटुंबांत भुरग्यां खातीर, कुटुंबा खातीर आज त्यागमय जिवीत जिवन आसात. त्या सर्व आवयांक सलाम. पूण कांय थोडी आवय आसात जबाबदारी कितें म्हूण समजून आसतना भुरग्यांक दुसऱ्याच्या हातान दवरन आपणें गांव भोंवच्यो आसात. जबाबदारी कितें म्हूण पाळिनासतना थोडे पटी भुरग्यांक सांडून इंगड वरेविंगड रावलेलीं आसात. म्हाका भुरगीं नाकात, तूं सांबाळ म्हणून दादल्याच्या हातान दिवन ती गेल्लीं आसात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलीं आवयो
तसो लेपतीनो बगेन कुटुंबाचे संदेश जावंक साध्य ना म्हणलें सत आमी जाणांक सांगूंक जाय देखून आज हे फेस्त आचरण करतना बगेन कुटुंब आमकां कितें संदेश दिता पळया जेजू म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक भुरगो जेजू एक भुरगो कसो जियेलो पळया देवाचो पूत तो सर्गा संवसार सुद्दां न्ही ताणें मोरयेक खाल जायजे म्हूण नातलें सुतारी त्या जुजेक खाल जायजे म्हूण नातलें सुतारान केल्ली ती वस्तू हेरांच्या घरा बागला व्हरून इकिजे म्हूण नाका नातलें पूण जाल्यार पळया तो त्या समासपणा लब्ध रावंक ना कुटुंबांत भुरगो कशें जल्मलो जाल्यार त्या आवय बापायक फोव तो मान आनी गौरव दिवन तो जियेलो आनी कलतो जावन व्हडलो आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो जाणवायन मनशाक आनी देवाक मानवल्लो जावन पळया देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायन आनी प्रायान वाडलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज हर एका भुरग्यांनी पळया देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन वाडोवंक जाय हर एका पुतान आनी दुवेन देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन वाडोवंक जाय हर एका पुताक आनी दुवेन देवाक आनी आवय बापायक मानवल्ली जावन वाडोवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाच्या पुस्तकांत पळया सामुएल पळया एल्कानाचो पूत आनी अन्नाचो पूत एल्काना अन्नाक भुरगीं नातलीं देवाच्या देण्यान तांच्या मागण्याच्या बळान देवाच्या देण्यान सामुएल जल्मलो आनी ह्या सामुएलाक ह्या एल्कानान आनी अन्नान देवाक समर्पीत केलें आनी सगळे ओ सामुएल जीणभर एक श्रेश्ठ प्रवादी जावन त्या सर्वेस्परा देवाच्या पांयां तळा देवाक मानवल्लो आनी मनशाक मानवल्लो जावन जियेता पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सिरकाच्या ग्रंथांत देवाचें उतर कितें म्हणटा सर्वेस्परा भियेता तो आपल्या आवय बापायक मान दिता सर्वेस्परा भियेता तो आवय बापायक मान दिता देखून भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक तुमी भियेता जाल्यार तुमी सर्वेस्पराक मान दिल्ले बरी जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलो हो अपुरबायन म्हणटा सांपावल कोलेसेकान बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा तुमी देवान विसरून काडलेली पवित्र भुरगीं ताका तुमी मोगाची देखून पवित्र जावन मोगाचें कुटुंब तुमी बांदून हाडी जाय आज देवाचें उतर आमकां असलो संदेश दितना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें कुटुंब कशें आसा म्हणलें आमी समजूं जाय म्हजें कुटुंबाच्या संद्यांक एकामेका मान दिता गे एकामेका गौरव दिता गे एकामेका वेळ दिता गे मागण्यांत आमच्या कुटुंबांत आमी मागणी भेटोवन समर्पीत करता गे म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय नांतर आज तावन ह्या जिबलेवाच्या वर्सा बुरवसाची यात्रिका जावन आमी समकतना बुरवसाची कुटुंबांच्या दिशेन आमी प्रयत्न करूंक जाय आमची कुटुंबां मोगाची करया आमची कुटुंबां मागण्याची करया मोगाची आनी मागण्याची कुटुंबां आमची जाल्ले तेन्ना आमची कुटुंबां बुरवसाची जावं भोंवतलीं तसो बुरवसो जावन असो आमचो जेजू आमच्या कुटुंबांत बुरवसो जावन जल्मो दी आनी आमी बुरवसाची यात्रिका कशें समकतना आमच्या कुटुंबांत मोग आनी मागणें बुरवशान समकोंक बुरवसाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण आनी सकत दिवं दी म्हूण मागया आमेन उबी रवयांत्री एक देवा तें आसुल्लो आम सभावर तूं सारयां सगळीं संगता एकच देवा सतमंता सर्वद्वेदा बापतो सर्गांनी पृथ्वी सो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तू सो रचणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवा सकलो स्फूर्तो कळादी बापातान जल्मला देवतान स्वाड खऱ्या देवतान सल्लो करू दी तो देवतान जल्मला ताका रुसूना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडवण्या बसोत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मायाचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पांच मिलांत काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आणि पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गाक चडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वराने जीव दाता तो बापा आणि पुता तो निप्त जाला बापा आणि पुता बराबर तकाय समसर्गो नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र केलेली आणि दत्तावरवी स्थापले सभेक सतमंता
पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. येस विश्वासान येस बावर्तान आमची गरजो आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिएक देवाच्या पांयांतळा आतां आमी समर्पिया. मोगाळा बापा पळय सभेचो वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस सौरो बिस्पो ह्या जाक धार्मीक भाव भयणी आनी लायक भावार्थ्यांनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा कश्टांत समटलेल्या पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक भरोसेची आनी बुजवणीची किडणां पांकोवंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सतानितीन शांतीन आनी मनशाच्या गौरवाक जिवंच्याक उत्तेजन दिवंक आनी लोकांच्या बऱ्यापणाक पडचे तसली योजना रुपीत कर नवो भरोसो दिवंक तांकां फोव कर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या पिरगेजीच्या सर कुटुंबांनी नजरेंतल्या भगेवंत कुटुंबाची देख घेवन सुवार्थेच्या उजवाडान मोगाचें विश्वासाचें आनी भरोसाचें जिवीत जिवन समाजाचेर बरो प्रभाव घालूंक तुजी कृपा लाभय. विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या कुटुंबांक तुजो बळवंत आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. म्हालगड्यांक विविध पिडेन वळवळच्या पिडेस्तांक निराशपणान जियेतल्यांक दुबळ्यांक निराश्रितांक झूज आनी हेर रितीच्या कश्टांत सांपडलेल्यांक शोशण वळख जाल्ल्यांक आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुज्या पुता जेजूच्या कुर्साच्या सक्तेतावन नवो बरवोसो आनी बुजवणो मेळसे कर म्हण मागता. नजरतेच्या बागेन कुटुंबाची वडिलां मोरी आनी जुजे बरी आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी देवाचो मोग भुरग्यांक कळीत कर. देव आपणे तांच्या काळजान फुलोवन येवच्याक प्रेरण दिशें कर म्हण मागता. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी कुटुंबा जिविताचें महत्व समजून आदर्श कुटुंब रुपीत करच्या दिशेन सुवार्थेच्या मोलांनी बांदून हाडलेले जिवीत जियोव आम्हा सर्वांक तुजी कृपा दी म्हण मागता. एकडी बोरदोळे दांपया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. परगांवांत आसात आमच्या कुटुंबाचे सांदे तांचे खातीर मागया. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर हिता खातीर थंयसर कश्टांचें जिवीत जेवन कश्टांचीं कामां करून वावर करना आसात जबाबदारेचें जिवीत जेवन आसात त्या सर्व कुटुंबा सांद्या खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात उतरप्रायेचे आसात तांचे बसत मागया. आमच्या कुटुंबांना समाधान आसा कंत आसा बेजाराय आसा कस्त आसा कांत आसा सगळे सोम्या मुखार समर्पिया. जबाबदारेचें जिवीत जियेनांत त्या कुटुंबाच्या वडिलां बसत आमी मागया. जबाबदारी कितें म्हणलें समजोन मोगान आनी मागण्यान कुटुंबां रुतां करूंक भरोसाची यात्रिकां जावन समकोवंक भरोसाची कुटुंबां करूंक देवाचो आदार मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारीक जिविताच्या पैणार आमी आसांव हें वरस टिबलेवाचें वरस जावन आमी आचरण करच्या वखदां आमी सगळीं बरोवसाची यात्रिकां कशें समकता. जेजो म्हणलो बरोवसो घेवन आमची कुटुंबां बरोवसाची कुटुंबां करूंक जाय अशी कृपा मागण्यांनी मोगा मारिफात फोव कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवान.
खरेच दिले जिविते आमचे खरेच देणे तुझे पवित्र तुवेच पाठयले काणगे सोम्या काणिको मोगल तुझ्या भुरग्यांचो दिनवाशी काल सांदिवच्यो जावत्यो तुझ्या मोगाच्यो म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सपदवेदा देवपाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा आमी तुका ओ वाखडणेचो आनी फरीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाच्या ओंकार मायेच्या बागेवंत जुजेच्या विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हण कलतेपणी मागता येजो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस पो तुमचे सवे आसोंग तुमची सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळीन सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो जेजो वरवीं उगडापो जाल्लो मोगो तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोषान भरताय. जो काळा दिता हांव तुजो पोत तो स्वता काळान जल्मला देव सैमांत तुजे सारको महिमेवोन कोणाक कश्ट दिश्टी पडनासलोलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमच्या मोदेन तो दिश्टी पडलेली रस्ता आपणा सोबे उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठांव सांडून गेल्ल्या पातके मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावोंक सर्गार्थावन जेजू आयला देवोन देखून सर्गीच्या देवदूतांक संगती संतोषान आमी निरंतरी आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी एका दासाचे उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच. वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो आमी दिमी गेल्या सगळी आमची कुटुंब ह्या घडये जेजूच्या कुडी रक्ता समर्पिया उंडानी वायन असलेली जेजूच्या मांसान रगत जावन बदलची भोव पवित्र घडी पवित्र आत्म्याची घडी हे घडये आमचे सगळे कुटुंबाचे कश्ट संकश्ट सुख आनी दूख सगळें सोम्या मुखार सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कश्ट मरण ससुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, बदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya. Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novyani tala. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन कोण तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडार गसवतल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारात विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पीटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजेच तगाती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माये सांगाती ती सपोती बागेवान झुजे बागेवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांट होती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचन्या मतीन दवरन आमची कुटुंबां नजरेच्या बगेन कुटुंबाची देख घेवन बगेन कुटुंबा सारकी करूंक भरवशाची कुटुंबां करूंक मागण्याची आनी मोगाची कुटुंबां करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन समयेन सगळेल्या मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां थाळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार. देखुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बुरवुशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. बिगलिया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली. झुजांनी मरयेच्या कुटुंबांत बाळूक जावन जल्मल्ली. देव तरी देवाक आनी पेल्याक मानवल्ली जावन वाडली. कलतेपणान बळेपणान जियेली. आमी कलतेपणान बळेपणान मोगाची आनी मागण्याची कुटुंबां बांदून पुरुशाची कुटुंबां रुतां करूंक पुरुशाची यात्रिका जावन समकोवंक आपोवणी दिता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. तुका सिंच्या काळीसी अतिरिक्ता मोगाळ सौम्या जेजुराया ये तू म्हज्या काळजांतल्या दादोस दोंगर येण्या तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इस्ता प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इस्ता प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या पुण्या रुपान तुकाच म्हाका दिताय मोचे आत्मे काण तूं जाता कुर्बे जिवी तुला पळयता म्हजी जिणी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इस्ता प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. भोव वळ्या बापा आमच्या देवा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिवितांत त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत ससनाक तुजो सांगात जोडूंक आमकां बोव कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवा कावणे न्हिदला पोळे उडाव्या गोरव्या संगी संतोष बोरीत गीतां गाव्या गवळ्या संगी मोगा बोरीत काणी काडया मोगांव तुजो करता देव बाळका जा तूं म्हजो स्वादिक येसाळका जय गायता हांव उल्हासून तुका नमन नमन मोगाळ तारोका येसू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवा कावणे न्हिदला पोळें रावया गोरव्या संगी संतोष बोरीत गीतां गाव्या गवळ्या संगी मोगा बोरीत काणी काडया. सगळी संगता मोगाळ पुता सोवे अवघर मोरी आशीर्वाद दिवा. रोजारी साहेबिनी आम्हापासून विनंती कर. भगीन कुर्साचे कृपेन निरोप आमकां आमचे देवा आमच्या निस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार. फादर मेल्विन आतां तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात.
दैत भक्तीक ह्या पुंतळाक हांगासर येता पळो जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायते बरेपणू आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळी 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी